शाळा इश्कोलां ऑलमोस्ट 2 वर्सांनी परत सुरू जालीं. हांव न्ही 7वेक 8वेक आसतना खूब मस्ती करतालो. एक दीस म्हाका कसोच सोंसपाक जाय म्हूण हेड मिस्ट्रेसीन धाडलो घरा आनी दुसरे दिसाक मम्मी पप्पा घेवन यो ना जाल्यार तुका म्हणपा लागली फेल करता. दुसरे दिसाक मम्मी पप्पा घेवन आयलो बरो न्हावन धुवन. हेड मिस्ट्रेस सांगता म्हगेले मम्मी पप्पाक तुमगेलो चलो खंय कसोच आयकना सामको खंय मस्ती करता. हांवें पिचीक करून हेड मिस्ट्रेसीक सांगलें. हांव म्हणलें घरा कडेन हांगचे परस चड मस्ती करता पूण म्हगेली म्हणली मम्मी पप्पान तुमकां केन्नाय म्हणली घरा कडेन आपयली ना तेन्ना तुवें म्हणली तांकां हांगा कित्याक आपयली. घे सन्नाटा सामको. हेड मिस्ट्रेस म्हगेली मम्मी पप्पाच्या तोंडाक पळयता म्हगेली मम्मी पप्पा हेड मिस्ट्रेसी तोंडाक पळयता आनी हांव धांव धांव क्लासीक. मागीर थंय कितें जालें तें म्हाका खबर ना पूण तो मरे इश्टानो टायमूच वेगळो आशिल्लो. मस्ती कर कितेंय कर पूण आतां भुरगीं करतात ताजे परस आमगेली मस्ती कितली परवडल्या. हे पळय तेच सांगत उरलो बाकीचे थंयच उरलें. तर सगळ्या पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. जिंदाबाद जिंदाबाद. गोंयाक येवन बायले कडच्यान मार खावचे परस आपूण खंय युक्रेनाक कितलोय सेफ म्हणटा मिस्टर झंडू बाम. द कॉमेडी पार्टी कडेन उलयता आसतना केल्यो मजेशीर गजाली. सोनसोड्याचेर उजो एके उजो लोक म्हणटात रशिया अटॅक सोनसोडो. विजय सरदेसाय म्हणटा सीएम प्रमोद सावंत शूड रिजायन. गोंयाक जर जायना जाल्यार युक्रेनाक सत्ता स्थापन करपाची काँग्रेसीची तयारी. दिगंबर म्हणटा प्रोसेस सुरू केला. मायकल म्हणटा वी विल स्टेक द क्लेम टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट इन युक्रेन. इलेक्शन जाल्ल्याक उलोवपाक चड काय ना सगळ्यांक आयला वाज म्हणटकीर रशिया आनी युक्रेनाची सगळे पळयतात फायट बडबड चालूच. आणि नेहरू जी ने अगर सही वक्त पर सही कदम उठाए होते तो आज नहीं होती रशिया और युक्रेन के बीच ये झगडी म्हणटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. रशियन आणि युक्रेनान खंय आपली झगडी 10 मार्चाचे पयलीं म्हणजेच इलेक्शनाचे रिझल्ट येवचे पयलीं 9 मार्च म्हणल्यार सोंपोवची. जिंदाबाद जिंदाबाद. गॅर चल्ला रशिया आनी युक्रेन हांचे मदीं पूण आमगेलो एकटो गोंयकार गोंय सोडून युक्रेन सेटल जाल्लो तो मात सामको सुशेगाद आसतय बिंदास. प्लीज वेलकम मिस्टर झंडू बाम. गो रशिया गो गो रशिया गो गो रशिया गो गो रशिया गो. हय हे कितें वाजयता. इंडिये कोरोना भितर सरिल्ले तेन्ना गो कोरोना गो केल्लें. आतां रशिया आमगे हांगा भितर सरल्या म्हणटकीर गो रशिया गो गो रशिया गो. अरे पूण तशें करतकीर इंडिया दिसान दीस कोरोना वाडपा लागिल्लो. तस जाल्यार पडू पाड तर. बालदीभर मुतीन हाय हाय बालदीभर मुतीन हाय हाय. आमचे युक्रेन आमकां जाय बालदीभर मुतीन हाय हाय. अरे तुमची युक्रेन तुमकां जाय ते बरें आसा पूण ताजे खातीर बालदीभर कित्याक मुत्ता. बालदीभर कोण मुत्ता. तूंच म्हणटा मरे उदळच्यान बालदीभर मुतीन हाय हाय बालदीभर मुतीन हाय हाय करून. मागीर बालदीभर मुतीन राष्ट्रपती रशियेचो. अरे बालदीभर मुतीन न्ही व्लादिमीर पुतीन तो देवा सायबा. हा टच टच राव रे. आनी हे हेल्मेट कित्याक घाला. रशियन सोडिल्ली रॉकेट डायरेक्ट तकलेर येवन फुटल्यार आनी रिस्क नाका म्हणून घाला. हांवूय एक दीस बेश्टें हेल्मेट घालून चलत भोंवतालो आमगे सावड्डे बाजारांत. हरशीं आरटीओ 2 व्हिलर चलयता आसतना हेल्मेट ना जाल्यार फायन घालतात पूण म्हाका त्या दिसाक फक्त हेल्मेट आसा पूण बायक ना म्हणून फायन घाली. हास मागीर तूं ती व्हडली इंडिया सोडून थंय युक्रेन कित्याक कर्मा सेटल जाला. ना हांव मॉडर्न जावपा खातीर इंडिया सोडून युक्रेन आयला. हांवय मॉडर्न जावपा खातीर युक्रेन वचपाची गरज ना. मॉडर्न तूं गोंयां रावनूय जावपा शकता. फक्त तांदळाक रायस म्हण बिस्कुतेक बिस्कीट म्हण भेंड्या भाजयेक टायरा व्हेजिटेबल म्हण टोमाटा टोमॅटो म्हण आनी संडासाक वॉशरूम म्हण जालो तूं मॉडर्न. हा आनी काळंगाक वॉटरमेलन म्हणपाचें. हतमेलो कोणा म्हणपाचें. हतमेलो न्ही वॉटरमेलन रे पापया. हा पूण एक मात आमगे गोंयां ज्यो गजाल जाता पळय त्यो मात हांगा युक्रेन जायना. आनी सगळ्यां पयलीं म्हणल्यार बायल हांगा ना जाय ते कोर. हे बायल वो प्रोग्राम लायव्ह पळयत आसतली मार घालतली म्हणून वचना न्ही हांव गोंयांक. थंय वचून बायले हातान मार पडचे पेक्षा हांगा रशिये हातान मेल्लो बरो. गोंयांत काम करता आसतना एक दीस फेसबुकार पोस्ट घालो ती सध्या काय करते. 100 बायलांनी कमेंट आयले मी सध्या असं करते मी सध्या तसं करते. तातूंत एक मुगे बायलेलो
पहिली यो घरा मागीर हांव पळय तुजी काय करते आणि घराकडे पावतगी मागीर मार 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 हागे युक्रेन परतो परतो मारना रशियन बॉम्ब घालो जाल्यार एक दपक्याक फुर्र डायरेक्ट चंद्रा बरें 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 समजलें हरशी हांव युक्रेन येवपा नाशिल्लो पूण बायलेन एक दीस म्हजो सामको इन्सल्ट केलो झाडार चड म्हणपा लागली झाडार हांवें म्हणलें म्हाका म्हणलें झाडार चडपाक कळना तर पळय म्हणपा लागली माकोड पसून म्हणपा लागले झाडार म्हणपा लागली कशें चडून बसता ते आनी तुका म्हणपा लागली कळना शिशी 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 म्हणपा लागली हांवें 10 दीस झाडार चडपाक प्रॅक्टीस केली आनी एक दीस वर्र झाडार वचून बायले सांगलें तूं म्हणली माकडां कळटा आनी म्हाका झाडार चडपाक कळना म्हणटा न्ही पळय म्हणलें हांव काय बरो झाडार चडलो तो तर मगे बायल म्हाका सांगता मागीर तस जाल्यार माकडां मदीं आनी तुजे मदीं खंय फरक कितें जालो सोंपतो बॅग पॅक केलें आनी युक्रेन आयलो जिंदाबाद जिंदाबाद घेर्र चल्ला रशिया आणि युक्रेन हांचे मदीं पूण उजू लागला आमगे संसोड्यार एक खंय रॉकेट येवन पडले थंय वेल्यान चुई करून आनी खंय ठो जालें अशें हांव न्ही अशें सगळेच म्हणटात कितें आसूं विजय दिगंबर सुदीन हांकां बीजेपी अगेन्स्ट कितें तरी उलोवपाक मेळना रशियन युक्रेनाच्यान सोडपा सोडून एक रॉकेट संसोड्यार सोडलें अशें ते म्हणटात एनीवे लेट्स गो एंड फायंड आउट वॉट एक्झॅक्टली विजय सरदेसाय वॉन्ट्स टू से कितें रे कितें चल्लां रे आज रशियेन आमगेल्या संसोड्यार अटॅक केलो मरे वो सरकार पूर्णपणान फेल जाल्लो हा प्रमोद सावंत शूड रिजायन विजय सर प्रश्न तरी विचारपा दी विचार मरे कोणे विचारनाका म्हणला रे विजय सर आतां इलेक्शन जालें रिजल्ट येवपा जालो तरी तुम्ही म्हणतात प्रमोद सावंत शूड रिजायन रिजल्ट जाऊ रे 1-2 दीस पयलीं मुख्यमंत्र्यान रिजायन जावपाक कितें जाता हरशी म्हूण काय फरक पडना कितें रे कितें चल्लां रे राव 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 आमी पुतिनाकच विचारया तर म्हणजे ताका हांगा ऍड करया कॉन्फरन्स कॉलार आनी ताकाच विचारया म्हणजे संसोड्यार रॉकेट कित्या लागून सोडले ते मागीर विचार मरे लाय मरे फोन ताका ऍड करपा आसल्यार कर मरे हांगा कितें कितें खबरो मागीर मार रे बाबा बडबड बंद कर रे मातशी कितें चल्लां रे तुगेलें Hello, Mr. Putin. There is one complaint against you that you have done one rocket tow on Sonsodo. Is it true? Сишвай круто спрещу, бью пачу грязняу. Кадачич, керовик скрикивал старый, гели войтоли. अरे वो कितें उलयता रे धर कोंकणी न्ही आनी धड इंग्लिशी न्ही मरे गेली विजय सर रशियाची भाशा ती रशियन म्हणटा तिका रशियन अरे रशियन भाषा कितें मदीं कोंकणीन उलयला मरे तो मुख्यमंत्री उलयता तसो विचार दाखयता ताका मिस्टर पुतिन आर यू इन कॉन्टैक्ट विथ गोवा सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत क्या आप डॉक्टर प्रमोद सावंत के संपर्क में हैं विजय सर कह रहे हैं कि आपकी रशिया की भाषा मिलमित हुई है थोड़ी प्रमोद सावंत जी से मिलती जुलती है आई डोंट नो के वो Viewpatry girls now. Gele हुया एपळे मरे केले हुया खंय मरे तो म्हणल्यार केले वयतले हे सगळे मेळून आमकां पिशाक काडटा रे बाबा कितें रे राव आमी एक काम करया आमी मुख्यमंत्री कितें सांगता तें आयकुया संसोड्यार आमी उजो लावूना आनी रशियाच्या कॉन्टॅक्टाक आमी केन्नाच येवना पुतिनाक बेश्टो खबर घेवपाक फोन केल्लो हांवें म्हणजे संसोड्यार आमी उजो लावूना आनी आमी रशियाच्या कॉन्टॅक्टाक ना तुका कितें दुबाव आसा अरे म्हाका दुबाव आहा मरे टाइम अप विजय सर टाइम अप सी यू सून इन असेंब्ली विथ सम न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी जिंदाबाद 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 थोड्यो चलयो आनी पळय करता न्ही थोड्या फक्त एक 2% सगळ्यो न्ही जे दीसभर इंस्टाग्रामाचेर असतात पूण संवसारांत कितें चलना तें तांकां कांयच खबर आसना काल पणजे आयनॉक्सा भायर एक चली मेळ्ळें वळखीचें तें पिक्चर पळोवपाक गेल्लें हांव ते बेश्टो मुगे भायर थंय स्कुटर पार्क करून खंय तरी गेल्लो हाय म्हणलें आनी बेश्टें म्हणून विचारलें कितें गो म्हणलें रशिया वर्सीस युक्रेन म्हणलें कोण जिखता तर पयलीं खंय बॅटींग खंय कोण करता हांवें म्हणलें बॉलिंग म्हणली रशियेचो राष्ट्रपती पुतीन घालता आनी बॅटींग म्हणली रशियेची आर्मी करता तर हें इडियट खंय मरे म्हाका आनी वॉट नॉनसेन्स म्हूण लागलें चलपाक जिंदाबाद जिंदाबाद अशी बातमी कानार पडल्या की काँग्रेस खंय जर गोंयाक गव्हर्मेंट करपाक जर मेळना जाल्यार खंय युक्रेनाक गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक सोदता प्रेस कॉन्फरन्स बी घेतली सामकी दिगंबर बाब आनी मायकल बाब दोगांय सामकी नेटार जिंदाबाद जिंदाबाद दिगंबर बाब रशियेन बॉम्ब घालो युक्रेनाचेर ढो करून आतां युद्ध जातलें
वॉर वॉर ताजेर आमचें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा. सारकें ऑब्जेक्शन आसपाकूच जाय. वॉर बी जावप म्हणल्यार कितें ओगीच. बाय द वे तुम्ही आज सकाळी पुतिनाक कितें तरी फोन केल्लो म्हणून आयकलां. कितें सांगलें तुमी पुतिनाक? आतां सांगलें आसा की आमी येतात तुका मेळपाक. हें म्हणल्यार काँग्रेसीची युक्रेनाक बी गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाची तयारी चल्ली काय कितें? प्रोसेस स्टार्ट केला. आनी केन्ना कंप्लीट जावपाचो प्रोसेस? जून म्हयन्यात. जून म्हयन्या म्हणल्यार बरो टायम आसा. बरें मानकुराद आमी बी खावन तर. पूण हांगा गोंयचो रिजल्ट येवचे पयलींच थंय युक्रेन गव्हर्नमेंट करपाचो असो प्रोसेस स्टार्ट केलो म्हणल्यार गोंयाक ह्या फाटी बी परत ते पयलींचेच गणित करपाक सोदता. कोण पयलींची गणित करपाक सोदतात? हे बीजेपी वाले. म्हणल्यार अंदूय बी गेल्ले फावट जाल्ले तशेंच जावपाचें काय कितें? चड आमदार तुमचे तरी गव्हर्नमेंटांचे विथ इमिजिएट इफेक्ट. हें ते फक्त कितें नंबर चेंज करता. सारकें. आनी नंबर चेंज जर करपाक मेळना थंय आमदाराली मागीर पार्टी चेंज करप फ्रॉम काँग्रेस टू बीजेपी. आनी हरशीं म्हणून हें दितकीर कोण चेंज जायना. सादो ल्हान भुरगो पसून चेंज जाता. एक एरी चॉकलेट काडून दिल्यार हें तर आमदार फुडले मायकला विचार. हय तर मायकल बाब खूब दिसांनी मेळ्ळो म्हाका. ताका सोडटा हांव. मायकल बाब तूं म्हगेली द कॉमेडी पार्टी पळयता न्ही प्रुडंटाचेर? केबल सोडून आनी खंय खंय दिश्टी पडटा द कॉमेडी पार्टी? व्हॉट्सएप, सोशल मीडिया ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर. थँक्यू मायकल बाब थँक्यू. बाय द वे रशियेन युक्रेनाचेर हल्लो करपा फाटलें मेन कारण कितें? तेंचे 2 आमदार चोरून येले. हें थंय बी आमदार चोरून व्हरतात. म्हाका दिशिल्लें तें फक्त गोंयाक जाता म्हूण अशें. पूण आमी अशें आयकलां यू आर फॉर्मिंग नेक्स्ट गव्हर्नमेंट इन युक्रेन म्हणून. खबर खरी? काँग्रेस पार्टी विल स्टेक क्लेम टू फॉर्म द नेक्स्ट गव्हर्नमेंट. हा आमी स्थिर गव्हर्नमेंट दितले. पूण युक्रेनाक स्थिर गव्हर्नमेंट दिल्यार हांगा थोडे इंडियेचे न्यूज चॅनल वाल्यांचे पोटां दुखपा लागतलें. ते आनी सामकी इतली नेटान आसतात. थंय युद्ध जाता म्हणल्यार कितें करपा ना म्हणपा ना ते. पुतिनाक सुद्दां युक्रेनाचेर हमलो ताकाच लागून करचो पडलो. न्हिदपाक सुद्दां दिनाशिल्ले न्यूज वाले पुतिनाक सामके क्या आज होगा हमला कैसे होगा हमला देखिए हमला सबसे पहले हमारे न्यूज चॅनल पर. म्हणजे चालू जाल्ले ते सामकें. आनी तुमी पुतिना कडेन फोनार उलयले न्ही सो कितें सांगला पुतिनान? तेणी सांगला गोंयकारांक भिवपाची गरज ना म्हणून. अशें पुतिनान म्हणलें? लगता है दाल में कुछ काला है या तो पूरी दाल ही काली है. पता लगाओ दया आखिर हे हुआ तो हुआ कैसे. सो मायकल बाब इलेक्शना रिजल्ट येतकीर तुमी युक्रेन वतले गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाक आनी हांगा गोंयाक बीजेपी कितें करतली? एका ओढ तेका ओढ. आनी सगळ्या पयलीं जाळ्याक कोण फसतले? महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीची एमजीपी पार्टी आसा ती. तें आनी सांगपा जायी. 2 पार्टी हेंका फोडले हेंच्यांनी. 2 पार्टी. तरी लॉज ना. सीएम सोड पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कोण जातलो नवे गव्हर्नमेंट येतकीर? रिस्पेक्टेड सुधीर ढवळीकर जी. सारकें. पीडब्ल्यूडी म्हणल्यार परमनंट वीथ ढवळीकर न्ही तें. आनी प्रमोद सावंतान बी फोन केलो ना बेश्टोचो ह्या दिसांनी खबर घेवपाक? आमी उलयना. उलयना जाल्यार उलयनाका म्हगे कितें वता. एनीवे थँक्यू मायकल बाब. थँक्यू फॉर जॉयनिंग अस. देव बरें करूं. जिंदाबाद जिंदाबाद. इलेक्शन जालें म्हणटकीर रिजल्ट हो आसताच. पूण पयर हांवें खंय तरी वाचलें की जर 20 आमदार एक पार्टीचे आनी 20 आमदार दुसरी पार्टीचे जर निवडून आयले जाल्यार कितें? जर 40 मतदारसंघाक अपक्ष आमदार निवडून आयले जाल्यार कितें? जर 19 आमदार एक पार्टीचे आनी 19 आमदार दुसरी पार्टीचे पूण 2 जाण अपक्ष निवडून आयले जाल्यार अपक्षाच्या मागणेक कितलो वालोर आसतलो? एक्चुअली हे क्वेश्चन कोणी फ्रेम पळय केल्यात न्ही ताका खरेंच हांव सामको मना काळजांतल्यान सॅल्यूट मारता. आनी ह्या प्रश्नाची उत्तरां जाणून घेवपा खातीर आज आमचे बरोबर आसात वन अँड ओन्ली मिस्टर राहुल गांधी. तो राहुल बाबा जर 20 आमदार एक पार्टीचे आणि 20 आमदार दूसरी पार्टी जर निवडून आए तो क्या होगा? यानी गोवा में सरकार किसकी बनेगी? अगर ऐसा हुआ भैया तो दोनों पार्टियों के बीच एक कबड्डी मैच होनी चाहिए. कबड्डी 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 और जो भी जीतेगा उसकी सरकार बनेगी. ये तो लफड़े हो गया जी. और किसी ने आपके आमदारों का पाय ओढ़ा और चीटिंग किया तो फिर हम नहीं खेलेंगे. अगर दूसरी पार्टी को सरकार बनानी है
तो बनाने दो, लेकिन हम नहीं खेलेंगे भैया। राहुल, क्या चल रहा है उधर? कुछ नहीं मम्मी, मैं दिल की बात कर रहा हूं। अरे इधर सुनो भैया, और सभी इंडिपेंडेंट एमएलए अगर चुनाव जीत गए तो क्या होगा? तो क्या होगा? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूं, तो क्या होगा? हाँ तो मैं भी तो वही बता रहा हूं, तो क्या होगा? कसली कसली लोग हंसता रहे। देखिए, मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, कुछ भी हो जाए, गोवा में इस बार हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक ही आमदार जीतेगा, बाकी सब हारेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद. सध्यानी इलेक्शन जाले म्हणटकीर आनी टाइमपास बी कोणाक कांय करपा मेळना, कितें करतले? पूण रशिया आनी युक्रेन झगडटात तें पळोवन मातसो सगळ्यांक नेट आयला। ते वडच्यान हरशीं इलेक्शन जातकीर आपूण खंयचे पार्टेक आसतलो तें थोड्यांक खबर ना, पूण रशियेचेर आनी युक्रेनाचेर बोवाळ मात व्हडलो। पळय आतां रशिया आनी युक्रेन झगडटात, खरें म्हणजे म्हाका तांचे मदीं कितें जालें कांयच खबर ना, कारण हांव न्हिदलेलो। पूण संवसारांत अश्यो अनेक गजाली जायत आसतात, अनेक गजाली जातात, पूण सगळेंच घेवन बसून अशें झगडपा बीन जायना। इल्लो उराक बीन मारून तकली बरी शांत दवरपा जाय, उराक येना जाल्यार इल्लें लिमका तरी मारून शांत रावपा जाय। ही रशिया म्हणटा तिची बुजी आसा आनी युक्रेनचे किजे बुजी आसा, दोगांय बरोबर ना, ते दोगांय बरोबर ना। कितें कितें करता ते झगडे करता आनी मोठमोठ्यान बोवाळ कोण मारता, मोठमोठ्यान बोवाळ कोण मारता, मोठमोठ्यान बोवाळ गोंयचे लोक मारता। बोवाळ मारतोस मोठमोठ्यान मारपा जायना, सोक मारपा जाय, सोक मारपा जाय, तितली पेड्ड्यार करून सोडपा जाय, कळपा जाय। हो पुतीनचो कितचो पयजो आसा तेका हांव सांगपा सोदता, तुवें गोंयांक तेंचेरूय बॉम्ब घालपा जाय, जे कितें कितें खावपा करतात, कितें खावपा करता। रशियन सलाद म्हूण सांगता आनी कसलेय भाजी खावपा दितात कांदो मिक्स करून, हेंका पयलीं उखलपा जाय, कळपा जाय। हे चोय रशिया आनी युक्रेन ठाठा कोण झगडटाय आनी रशियन खंय युक्रेनाचेर वॉर डिक्लेअर केला। पूण हो वॉर जो डिक्लेअर चोय केला तो केसो वार तो तेणी पयलीं क्लियर सांगपा जाय। वार मुटाय ते खूब तरे आसताय, सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार, शेनवार आनी आयतार। म्हणटकीर हेतूंतलो रशियेनचो युक्रेनाचेर वार केला, हो वार खंयचो हे रशियेन पयलीं क्लियर सांगपा जाय। आज म्हाका कितें तरी उलोवंक जाय, एक अशी गजाल सांगपाक सोदता, ती लक्ष दिवन आयकात। सामकी कन्फर्म्ड न्यूज आहा की आमच्या गोंयान मांद्र्या, पेडण्या आनी बिचोले आनी त्यामुळे वाळपय आनी सांखळे, फोण्या, म्हापश्यां, कुडचडे आनी मडगांव आनी तशेंच केप्यां आनी काणकोणा ह्या सगळ्या वाठारांसून एक कन्फर्म्ड न्यूज आयली आहा की हांगासर खंय फ्रेश हुर्राक अवेलेबल आहा, बेगीन वचून बूक करा। रशियेन युक्रेनाचेर हल्लो केल्लो कडेन आसा, बॉम्ब घालतात, मिसायल अटॅक करतात, तेन्ना एक दोन बॉम्ब दोन मिसायली पाकिस्तानाकूय फोडपा जाय। म्हणटकीर मोदीजीक आनी टेन्शन ना। कोणाय जर विचारलें न्ही जाल्यार सांगपाचें की रशियेन युक्रेनाचेर मिसायल सोडिल्ली ती नेट्टान वारो येवन चुकून पाकिस्ताना पावन थंय फुटली म्हूण कोणाक कांयच कळचें ना। तशेंच झगडी हरशीं चल्ल्या रशिया आनी युक्रेनांचे मदीं। रशियेक चाळोवन घालपी चायना, संवसारभर गाळयो खाता अमेरिका, जगभर कौतुक आमच्या भारताची जाता, पूण फाटीं उजमात लागला मोदी विरोधकांच्या। अशी जावपा जायना, बरें। आनी कांयच उलोवपाचें ना म्हणटा पळय आमी मदीं मदीं, तेंच सांगता। खरें कांयच उलोवपाचें ना, फक्त आयकुपाचें मोदी कितें सांगता तें। नमस्कार मित्रों, हमारा आज का विषय है युद्ध। मेरा रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी से निवेदन है कि कृपया वर्ल्ड वॉर 3 ना करें। ऐसा करने से हमारे देश के बच्चों के हिस्ट्री सब्जेक्ट में
एक चैप्टर और बढ़ेगा। मेरे देश के बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होगी। थोड़े ऐसे हैं जो हिटलर को बटलर बोलते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन जी, जरा सोचिए, आपका नाम ये क्या लिखेंगे? मुझे कभी कभी लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगर उस वक्त सही कदम उठाए होते तो आज रशिया को यूक्रेन पर हमला करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी हो, मेरी रशिया और यूक्रेन दोनों से विनती है कि वो अपना युद्ध, अपना झगड़ा 9 मार्च को खत्म करें, क्योंकि 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और हमारे न्यूज चैनल के भाइयों और बहनों को तकलीफ होगी कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध दिखाएं या मेरा और राहुल गांधी का युद्ध दिखाएं। जो भी हो, मेरी आज की वीकली बात सुनने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तर इश्टानो, हो आशिल्लो आमचो आयचो एपिसोड. जर तुमच्याय मदीं आसा कसलोय स्पेशल टॅलंट जाल्यार म्हाका व्हॉट्सएप करात तुमचो व्हिडिओ 9503816995 ह्या नंबराचेर. मेळचें फुडल्या आठवड्याक ह्याच दिसाक ह्याच वेळार. जय हिंद, जय भारत. आणि एक व्हॉट्सएप व्हिडिओ करतकीर तो स्पेशल व्हॉट्सएप केला हें सांगपा खातीर फोन करपाची गरज ना. हांव आसता दिसभर व्हॉट्सएपाचेर. मेळचें.